मरिफा हांव हांव तुका तुका भेटयता भेटयता प्रत्येक जाण मगण्याच्या पुस्तकाचेर हृदय बसो आनी पावसाहेबान दाखोवन दिले हृदय बसो हे सर हांव तुका भेटयता सर तुजे बसत येजेच्या भोव पवित्र काळजा येजेच्या देव काळजा तुझे राज ये आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडो हांव कशी व्हरता सोम्या जेजो तुज्या भोव देवी काळजा ससयेन राकमच्या भोव भगवन पाप साहेबाक जातू ताका उजवाड गटायन बुजावण म्हजे देवा म्हजे सैबा हांव तुज्या पांय पडटा हांव तुका अर्घ दिता अंतस्कार नमस्कार करता और तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रुसले म्हण निस्क्रिस्तांव केले म्हण आज प्राण सांबाळले म्हण तशें बरी रात दिली तसो बरो दीस म्हजो आत्मा म्हजे कोड तुज्या हातांत दिता म्हजे चिन्ह म्हजे शब्द म्हज्या इतर दिसाचे कश्ट आनी करणे तुका समर्पिता तुज्या वडा मना म्हज्या बदकाच्या परिपणा म्हज्या जेजो तुज्या कुर्साच्या आनी कश्टाच्या आनी मरणाच्या बऱ्या बसत बक्षी म्हजी समेस पदकां म्हज्या बदकाची कपत कर देवा पवित्र आत्म्या दिसेबा तुजी कृपा आयचे पदकां नवें पडून जमच्या तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळो म्हज्या बदकाची कपत कर म्हाका बदका बक्षी भावार्थाचे विधान सरेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा तें एक जण बापूत आनी पवित्र आत्मा म्हण हांव तीर सत म्हणटा तुजो देवीक पोत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची विंच बरयतलो म्हण हांव सत म्हणटा ही सतां आनी कतली पयस सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सटणीक सत आनी जणवाय आनी तुवें उगडापी केलाय तूं फटयनाय या पडो पडोनाय ह्या भावार्थां जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमीन बोरवसाचें विधान सरेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पदकांचे बक्षणे आनी जेणे उपरांत सस्तीक उजडटलो म्हण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दाळ आनी एकाकुळदार आनी तुवें बसयल्या ह्या बरवशांत जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमीन मोगाचे विधान सरेस्परा देवा सरस्तप्रा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसत म्हज्या पेलांचे हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरोंक हांव कशी व्हरता आमीन दुखेचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी निती शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सरस्तप्रा चड मोपो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करना म्हण आनी पदकांचे समय सुकयतलो म्हण तर निचेव करता आमीन म्हजी एक समर्पण म्हजे रेण्यानी मये हांव म्हाका सगळो सुख दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्या आयचे हांव तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीस आनी म्हाका सगळोच कांय दवरनासतना देखून मगाळी मये हांव तूं जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्त आनी वस्त म्हणल्या बरी निष्कळपण जोडूंक मागणे हे मरे पाप करनातलो जगत समा मरी फात कर म्हजी कूड निष्काळ आनी म्हजो आत्मा बगेवोन नमान मरी एकटपण बरले समित जे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचे जेसो बगेन मरे देवाच्या मयमा पियेंका विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गळेर आमीन हे मरी पाप करनातलो जगत समा मरी फात कर म्हजी कूड निष्काळ म्हजो आत्मा बगेवोन अमरी सम्याच्या अपडयान मरी एक बरी खबर हाडली आनी पवित्रत्मे अर्द गरबी जाली नमान मरी एकटपण बरले समित जे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचे जेसो बगेन मरे देवाच्या मयमा पियेंका विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गळेर आमीन आपले सम्याचे सक तुझ्या सुदारुणे म्हजे तें जावं नमान मरी एकटपण बरले समित जे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचे जेसो बगेन मरे देवाच्या मयमा पियेंका विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गळेर आमीन आनी देवा सोपोत मनीस जालो मध्ये जियेलो नमान मरे एकटपण बरले समित जे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे कुशीचे जेसो बगेन मरे देवाच्या मयमा पियेंका विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या गळेर आमीन भगवंती देवाचे मे आमा पसा विनात कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फौजूंचे खातीर माग्या येसू मी आंबडेच्या बरी तुझ्या पुतां क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जण जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं जनपणान दाखोवप अशें
तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या समरिफात आमेन. महिमा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसा दिवसातान सदां सर्वता आमेन. महिमा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसा सर्वता आमेन. महिमा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसा दिवसातान सदां सर्वता आमेन. देवा गला बुडया म्हणजे Majarapnya रखण्या सरगंजी sergi दैन den मका maka दिलाय dilai तुझा tuझे बेन म्हणजे मोतूस वडाय मकारात संभाळ संभाळ सले आमेन. सरळ आबावर तपासवत मागणे सस्न शोधी तंका येसम्या निरंतर प्रकाश संचेर पंगोदी समाधाने ते विषय घेऊन देत आमेन. सत्मता देवाक सरपदेदार बापा सर्गाने सरगानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेसू ख्रिस्ता तुझ्या एकल्यास पुता आमच्या सम्या सोबत गर्भी संभवलो आमकार मर्यादान जन्मलो पॉन्स पिलाता काताने केस असले तका गुरसा जडलो तो मेलान तका निकेपिलो तो मेलामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलांडलो पुनर्जीवन झालो सरकार चढलो सरपदवेदार देव बाप्पाच्या उजव्याक बसला तैंतांची आणि मेल्यांची मुर्सबी करून घेतलो सत्मंता पवित्रात्म्या कातोलिक पैसाबे पदकांचो पदकांचे बक्षणे पुढीचे जीवनपण सुसण्याचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझी रास आमकां येवं तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो इस्पर्तो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितां तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो देवच्या मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसा दिवसातान सदां सर्वता आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पहिला मिस्तेर समिजेचो जीवन जाता आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरगार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितां तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर नामान आमेन. मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. नामान मुरी एकर पेन बरले समी तुझे संगाता स्त्री आंबी तेर तू सदैव आणि सदैव फळ जगसीचे जेसो भगीन मरी देवाच्या मेया मापेगत विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसा दिवसातान सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसो आमची पातका आमकां भोगशी यम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार
तुझी काकुळतीची अधिक आसल्या सरकारवण नमरणी काकुळतीचे मये नमन आमच्या जीवा अमृतानी बुरवशा तुका आम्ही उलो मरता आम्ही पदेशिवेचे बलका या दुखाच्या गुणात असता अस्कर सण आम्ही तुका अनुदान करता तर तुमका शके ते तुझे काकुळतीचे दोले आमच्या वयर पडते आणि या पदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव फळ जेसू आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये लोभी आमकां उरिये भगवंती देवाचे मे आम्हा बसविनात काय क्रिस्ताच्या बसवण्या पावसांचं गती मोरी देवाचे मे आम्हा बसविण्यात एक बापाचे, बापाचे आणि पुत्राचे पुत्राचे आणि आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34 A41 A41. तुमकां सोमेस्तां की मिसांव आयताराच्या ह्या संभ्रमीक बलिदानाक मोगोचो स्वागत पटयता. आयच्या मिसाचे इरादे अर्गां जावन मीस दिला. आनीश आनी फ्लेवी मोंतेरो साम ब्रिजीत वाडो, कालिस्ता गोन्साल्वीस साम ब्रिजीत वाडो, सोन मास्कारेनस ब्रिजीत वाडो. तांच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसा वेळी आमी मागता आसतना आमच्या खातीर आमच्या एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. मिसांव आयतार आज आमी आचरण करता आसतना पवी सभेच्या मिसांवा खातीर विशेश तरान आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोवे आसू. मोगाच्यानो आज आमी साद्या काळाचो
19वां आयतार संभ्रमतां एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोमियाच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी हे वेदी भोंवती जमो जाल्या आयची देवस्तुती मागणे वरवीं आमचो भावार्थ तीर्थ जाता म्हणलो संदेश दिता. आज आमी मिसावांचो आयतार संभ्रमतां. सोमियान आमकां ताच्या तिदोड्या मिसावान पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंताद्वारे भागीदार केल्यान. हे मिसाव भोव प्रामाणीकपणान आनी विश्वासपणान आमी करच्याक मागण्यांत आनी भावार्थान जिवाळ आनी क्रियाळ जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯೇಸು 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ನಮ್ರ ಸೇವೆಯೇ ಪರಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೀನತೆಯ, ವಿನಯತೆಯ, ನಮ್ರ ಸೇವಕರಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸೋಣ. बलिदान नितळ काळजान भेटोवंक फुडें सरया. देवाचें उतर खरेपणी परगट करच्याक सलवाल्ल्याक देवाचें बोगसणें मागून ह्या मिसाक आमी तयार जावया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवो सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
संसाराचे पाप काढवाय आमची काकूल कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र क्रिया सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सोडवून दारा सगळ्या मनशांक स्वताची वळख मेळलेली आनी सोमेस्तांनी तारण जोडलेलें तुका जाय. लोणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड आनी सगळ्या मनशांक शुभ वार्तामान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलेली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घड केल्ली तुजी परजा मोगाच्या वाटेन चलोवन सोडवण जोडूंक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतले वचप. रेपिदिमांत आमालेक आयलो आनी तो इस्रायलात कडेन आमायेकाक लढायेक देवलो. मोइजेन जोशुआक म्हणलें, आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी आमाले कडेन लढाई करूंक भायर सर न्हू. फाल्यां देवाची बेतकाटी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो. जोशुआन मोइजेक सांगले प्रमाणे केलें आनी तो आमाले कडेन झुजलो. मोइजे, हारोन आनी ऊर दोंगराच्या शिखराक गेले. मोइजेन आपले हात उबारून आसतना इस्रायल परजा जिखतली. हात सकला घालतना आमालेक जिखतलो. पूण मोइजेचे हात वल्ले देखून तांणी एक फातर हाडून ताच्या पोंदाक दवरलो आनी तो ताचेर बसलो. आरोनान आनी उरान ताचे हात उबारून धरले. एक कुशीन एकल्यान आनी एक कुशीन आनी एकल्यान अशे ताचे हात दीस बुडासर तीर रावले. आनी जोशुआन आमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत व्हेलें. देवाचे उतारें. सर्वेस पोरां रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस पोरां रचला सर्गानी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. हांव म्हजे दोळे उबार पर्वताक पळयता, थंय तावने जाल्यार म्हाका आदार खंयचो. सर्वेस्परां रचला सर्गांनी संसार, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्वेस्परां रचला सर्गानी संसार, ताचे
ताचे तावडेता म्हाका आदार. तो तुजे पांयांतलो निसरूंक दिनासा, तुजो रत्न तो कदींच निसोना ना. इस्रायेलाच्या राखण्या निदना चेमना. सर्वेस्परान रचला सर्गारी संसार, ताचे तावडेता म्हाका आदार. सर्वेस्पर तुका राखता, तुका आपल्या सावळे दवरता. तो तुज्या उजव्याक उबो आसा, देखून दिसाचे तुका ओत लागची ना. तशेंच रत्या सन्ने तुजे पडचे ना. सर्वेस्परान रचला सर्गारी संसार, ताचे तावडेता म्हाका आदार. सगळ्या वायटा विघ्नांतले सर्वेस्पर तुका निवारतलो. तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. सर तुजे वाटांनी तो तुका सांबाळतलो. आतां आनी सदांकाल तो तुका राखतलो. सर्वेस्परान रचला सर्गारी संसार, ताचे तावडेता म्हाका आदार. सर्वेस्परान रचला सर्गारी संसार, ताचे तावडेता म्हाका आदार. ಎರಡನೇ ವಾಚನ ಸಂತ ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ನೀನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಅತಿ ಪ್ರಿಯನೇ, ನೀನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನೀನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ನಿನ್ನ ಬೋಧಕರು ಯಾರೆಂಬುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನೀನು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೀವೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಲಭಿಸುವುದು ಆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೇ. ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರಚಿತವಾದದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಬೋಧನೆಗೂ ಖಂಡನೆಗೂ ತಿದ್ದುಪಾಟಿಗೂ ನೀತಿ ಬೋಧೆಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ದೈವ ಭಕ್ತರು, ಸಿದ್ಧರು, ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರೂ ಆಗಬಲ್ಲರು. ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಸುವವರಿಗೂ ಸತ್ತವರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲು ಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಕಾಲಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬೋಧಿಸು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸು, ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸು, ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. Alleluia, 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 alleluia. देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक ते करे, मनशाच्या काळजांतले अत्रे आनी चिंतना पारकिता
तसले हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणे करी जय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. एका शहरांत एक नितीकर्त आसलो. देवाची बिरान जावं मनशांची पर्वा जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे सरशी येवन केदाळय अशें म्हणटाली, न्याय कर, म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यंत नितीकर्तेका कानूच आलयना जालो. पूण आखरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशांक हांव लेखीना खरें. तरी हे विधव स्त्रियेच्या दोशीं खातीरपणी हांव तिका नीत कर्ण दितलो. नाजाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार कर्ण म्हजो जीव कातली. उपरांत सोमयान म्हणलें, त्या कोट्या निती करतान कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतेल्या आपल्या विंचलेल्यांक देव नीत कर्ण दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यान तो आनीकी गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगता, बेगीनच तो तांकां नीत कर्ण दितलो. तरी मनशापूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका बाबार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतर ये. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, मिसांव आयतार म्हणटा आसतना आमची सदावत चिंतना ह्या रितीची. मिसांवा खातीर हांवें मागणें करीचय. मिसांव कामा खातीर हांवें दान दिसय. आनी आयले वार आमच्या मंगळूरू धर्म प्रांत्यांत ही एक सवय ती सुरू जाल्या. फूड फेस्ट आमी म्हणटा. मिसांव आयतारा वेळार खाणाची जायतीं स्टॉलां आसा करची. इल्ले पयशे जमोवचे आनी मिसांव कामाक आमी ते दिवचे. भोव बरें हें. आनी तितल्याच आमचो मिसांव आयतार आमी सोंपोवचो आसा. भाव भयणीनो, जर आमी तितल्यारच आमचो मिसांव आयतार आखेर करता, वो आयतार 19 ऑक्टोबराची 20 आनी 25 2025 इतल्यारच वो मिसांव आयतार आमी आखेर करता जाल्यार खंडी जावन वो मिसांव आयतार संपूर्ण जायचो ना. वो मिसांव आयतार आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तो फळां बरी जावंक आसा. ह्या खातीर ह्या वर्साक आमचो नवो पापा लियो अपुर्बायचो संदेश ह्या मिसांव आयताराक तो आमकां दिता. तो म्हणटा, सर मनशां मदें आमी बरवशाचे मिशनरी जावया. तो सांगना केवल क्रिस्तवां मदें वा सोडल्या घरां मदें ना. तो म्हणटा, सर मनशां मदें बरवसो दिवचे मिशनरी जावया. मिशनरी म्हळ्यार आमी जाणाव बरी खबर हाडून येयलेले ते अपुर्बायचे सोम्याचे पटलावदार. आनी आज मनशाक बरवसो दिवचे मिशनरी आमी जावच्याक आमचो भाग्यवान बापा आमकां आपयता. तो म्हणटा, ह्या जुबलेवाच्या वर्सा
दशंभरांत हें जुबलेवाचें वर्स आमी सोंपयता एका बावार्थी व्यक्तीक जेजू सारके आमी मिशनरी आमी जावंक आसा कोणा भशेन जेजू भशेन जेजू एक व्हरतो मिशनरी आनी त्या जेजू भशेन आमी हर एकल्यांनी मिशनरी जावंक आसा कित्याक आयची समाज 21वें शतमान एका रितीन मुखार वेता आज आमी पळयता AI वा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कशें आमच्या मदें काम करता गे म्हणलें आमी सगळे बघून आसा आनी ह्या रितीन आमची समाज आज विशेष वेगान ती धांवता आसतना आमी पळयता समाजाची अनेक ती भिरांकूळ ती जावन आसा निरासपण आमच्या समाजांत वाडोवनूच आसा आनी ह्या निरासपणाक लागून थोडे मनीस आज मतीच्या पिड्येक वळख जातात डिप्रेशनाक वेतात जीवघात करतात निरासपणाचो संवसार वांटे फांटो जाल्लो संवसार आज आमी पळयता आमच्या समाजांत आमच्या समाज वेचे नाका आमच्याच कुटुंबाक या वांटे फांटे आज आमच्या मदें वांटे फांटे जाल्ल्या आयच्या संवसारांत आनी समस्यांनी भरलेल्या संवसार भाव भयणीनो एका ल्हानशा भुरग्याक अशें काणगे आज समाजाचें थंयसर व्हडली पटली सुद्दां ताच्या जिवितांत आसा एक ल्हान भुरग्याक काणग्या व्हडाक न्ही एक ल्हान भुरग्याक देखून समस्यांनी रेवोण घाल्ल्या आयच्या संवसारांत बरोवसो उर्जीत करचे मिशनरी जावच्याक आमकां तो आपयता आनी तो मुंदरचो म्हणटा काळोखाची मोडां रेवोड घाल्ल्या ह्या संवसारांत आमी पवित्रत्म्याच्या सक्तीन आमी बरोवंक जाय भाव भयणी जर तुज्या सक्तीन तूं बरताय यू वील बी इनएफेक्टीव तुका हालें करताय पळय तें पुस्कूल आज पवित्रत्म्याच्या सक्तीन बरोवन नव्या उमेदीन आमी आज बरोवो सुद्दांची व्यक्ती आमी जाय जर तुजे थंय पवित्रत्म्याची ती सकत आसा खंडीत जावन तुका मेळिल्ल्या त्या एका भावाक त्या भयणीक ताच्या जिवितांत असल्या एका अंकारान तो पडला बरवसो दिवंक तूं शकतलो देखून भगवान पाप साहेब 3 हांगा संगती उल्लेख करता पयली संग जावन आसा आमचो बरवसो तो जेजूच्या पावलांनी न्हय कोणाच्या पावलांनी आमचो बरवसो तो जेजूच्या पावलांनी दुसरी संग तो म्हणटा सर्वा मदें बरवसाचे बांदपी जावया आमी पळयता ही आमची इगर्ज कशी बांदल्या गे म्हणून तेका तो म्हणटा सर्वां मदें हर एका वर्गाच्या लोकां मदें बरवसाचे बांदपी जावया आनी तिसऱ्यान बरवसाचें मिसांव कशें आमी नवीकरण करचें पयली संग तो म्हणटा आमचो बरवसो जेजूच्या पावलांनी आनी अपुर्बाचे 9 संगती थंयसर आमकां दिता पयली संगत तो म्हणटा ह्या जुबलिवाच्या वालार आमची हर एकल्याची दिश्ट इतिहास असो केंद्र जावन आसल्या क्रिस्ताचेर आमी कोसोवया आमची दिश्ट ती निरंतर सोम्या थंय आसूंक जाय कित्याक तो म्हणटा जेजू काल आज आनी फाल्यां तो निरंतरी जावन आसा जेजू थंय आमची दिश्ट कोसोवया दुसऱ्यान तो म्हणटा जेजू ताच्या परगट जिणे वेळार सगळ्यांनी बरें करीत गेलो आनी देवसराच्या पदवेकाल आसलेल्यांक ताणें बरेंपण दिलें अशें गरजेवंतांतय आनी सर्वांतय तो देवाचो बरवसो दिवचो व्यक्ती जालो देखून असलें जिवीत जेजूचें पापा आमच्या मदें पिंतरायता तिसऱ्यान तो म्हणटा जेजूच्या जिवितांत निराशा उपजोवच्यो घडयो आसल्यो जेंच्या नाका जेजू थंय कांय नासलें म्हणून ताच्या जिवितांत निराशा उपजोवच्यो घडयो त्यो आसल्यो विशेश जावन आमी पळयता गेसेमनी म्हळ्यार जेजू थंय कसलें निरासपण थंयसर आसलें म्हणून जेजू कुर्सार उमकळटनाय थंयसर निरासपण आसलें आनी आज मनशांनी भोगचे कितें कश्ट आसात आमी आमच्या जिवितांत कितें कश्ट भोगचे आसात तें सगळें जेजून ताच्या जिवितांत भोगलां म्हूण पापसाहेब आमकां खचित करता चवथ्यान तो म्हणटा हें सगळें जेजून सर्गी बापाक ओपून दिलें असलें सोम्याच्या पुरबायाचें जिवीत ताच्या जिवितांत आसचें तें निरासपण ताणें तें कंगाल जायनासतना पयस केलें ना वा तातूंतच तो पडलो ना बदलाक तें निरासपण तो कश्टांच्यो घडयो ताणें बापाक भेटोवन दिल्यो गेसमनी पळ्याक आजून येता आमी जाल्यार थंयसर पळयता जेजूच्या थंयसर मुखामळांत हांव देवुल्लें तें रगात रक्ता भशेन आजुनी त्या पत्राचेर ते स्कार आमी पळयता कोणें सोडयले ते न्ही खंयचे एका आर्टिस्टान पेंट केल्ले न्ही 2000 वर्सां आदीं कितें जेजूचें रगत थंयसर रगत जावन त्या पत्राचेर पडुल्लें आजुनी गेसेमनी मळ्यांत त्या इगर्जे भितर आसच्या त्या विशाल त्या पत्राचेर आमी पळोवंक शकता आनी पंचव्यान पापसाहेब म्हणटा बापान दडलेलो
दैवीक मिशनरी जेजू ताचे थंय संपूर्णता आसा जेजू थंय कितेंय उणें पडनातलें ताचे थंय संपूर्णता आसा सगळ्यांक ताची जिणी आनी मिसांव कश्टांतल्यांक भलायकी शांती आनी जिणयेंत अर्थ हाडून आयली जेजूचें मिसांव ताची जिणी कोण कश्टांत आसले तसल्यांक बरवसो दिवची तसल्ली सातव्यान तो म्हणटा ताच्या शिसां बराबर तांच्या सांगात रावून मनशा कुळा खातीर बरवशाचें मिसांव ताणें मुंदोरून व्हेलें आनी वो सोमी आजुनूय आमच्या सांगाता आसा आज कोण पळया सोम्या खातीर कश्ट जातात तांकां पळया तांच्या सांगाता सोमी आसलो तो अनुभव तांकां विशेश तरान ताणें तो जोडूलो आमी पळोवेत आठवें आमी पळय तो म्हणटा पवी सभा अस्कत तरी येंस सोम्याचें मिसांव आज पवी सभा करनासा एक पटी तुमच्या जिणयेन जाता जाल्यार थोड्या मिशनरी गांवांक वसा विशेश नॉर्थ इंडियाक इल्लें पयस वचूंक जाय बिदर वचून पळया आज पवी सभेन केल्लें तें मिसांव आमकां हांगासर रावता आसतना मस्त आमी टिका करची आसा पाद्र्या भशेन सिस्टरां अशीं आमचे संस्थे अशें म्हणून भाव भयण जाता जाल्यार इल्ले पयशे ओट्टो करात बेदर तसल्या गांवाक वसात आज पवी सभा कसलें मिसांव काम करता हें स्पश्ट आमकां करता देखून कितें सोम्यान ताच्या जिवितांत केलें गी तेंच आज पवी सभा करूनय आसा आनी आमी सोम्या सांगाता सोलून आमच्या सालत्या जिणयेंत बरवशाचें निशाणी जावच्याक पापसेब आमकां उलोवंक दिता ह्या पुरबाचे 9 विशय भाव भयणीनो तुमकां सांगोत येता आसतना आज आमी कशें सर्वां मदें बरवसो बांदपी जावयेत गी म्हूण तुमकां शिकयता पयल्यान तो म्हणटा मिसांव फकत थोड्यांचें मात्र न्हय पविस्तान घेतल्या हर एकल्यांचें याजकांचें धर्म भयणींचें वा मिशनरी गांवा बेतेल्यांचें मात्र न्हय पविस्तान घेतल्या हर एकल्याचें हें मिसांव जावन आसा दुसऱ्यान लोकांच्यो लौकीक गरजो आमी तिरसीत आसतना देवा थंय सासणीक बांद आमी बांदून हाडूंक आसा न्ही केवळ लोकांच्या लौकीक गरजां पावोवचें बदला ताच्या सांगाता देवा लागीं तो अखंड बांद आमी तो बांदून हाडूंक प्रयत्न करचें तिसऱ्यान तो म्हणटा आयच्या आधुनीक संवसारांत तांत्रिकता वाडलेल्या ह्या काळार एकसुरपणांत संबंद विणे आनी बिरमोते विणे लोक कश्ट जाता आज कितलोसो लोक पळया एकसुरपणांत आसा तेवढ्या आमच्याच घरांत आमी पळोवचें आसा एकसुरपणांत आसलीं मनशां संबंद नातलीं मनशां आसात संबंद नासतना कश्टोवचीं आसात बिरमोते मिते लोक आसात देखून असल्यांक आमी मोवाळाय बोळेपण आनी मनशापण दाखोवन आमचें मिसांव तांचें तें करच्या पापसेबाचो उलो आमकां आसा आनी चवथ्यां तो म्हणटा दुबळ्या पिडेस्तां बालगड्यां आनी आधुनीक समाजांत विंगड दवरल्या थंय दायळाच्यो करण्यो आमी निरंतरी करच्यो विशेशान दुबळ्यांतय आमच्या मालगड्यांतय आनी आयच्या आमच्या आधुनीक समाजांत कोणाक पयस दवरल्यात तसल्यांतय बऱ्यो करण्यो मनशापणाच्यो करण्यो करच्याक आमकां तो उलयता निमाणें बापसाहेब आमकां सांगता आमचे बरवशाचें मिसांव आमी तें नवीकरण करूंक आसा कशें करचें पयल्यान तो म्हणटा पास्कांच्या आयताराचो तो मिस्तेर जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो मिस्तेर आनी एका येवकारिस्त तो मिस्तेर आमी तो सतमानचो आनी त्या मिस्तेरांतून आमच्या मिसावाक गरजेची गटाय आमी जोडची दुसऱ्यान जेजून मरणाचेर आनी द्वेशाचेर जैत वेलां देखून आमी बरवस दिवची क्रिस्तांवां जावची येवया जेजून ताच्या जिवितान मरणाचेर जैत वेलें द्वेशाचेर जैत वेलें आज बरवस दिवची व्यक्ती आमी जावंक तिसऱ्यान मागणें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत भोव गरजेचें आज एक बरो मिशनरी जाय जंय सोम्याचें उतर तुवें तें परगट करी जंय हर एका दिसा तुज्या जिवितांत तुवें सक्तीवन जावंक आसा ही सकत हें बोळ ह्या तुज्या तकलेन येवचें ना पूण ही तुजी सकत हें तुजें बोळ येतलें तुज्या मागण्या मरिपाक आनी विशेशान दिंब्यांचेर पडून तुवें सोम्या लागीं गेल्ल्या मागण्या मरिपाक आनी चवथ्यान तो म्हणटा सुवाता परगटणी एक सामुदायीक रीत देखून सुवार्ता परगटणे बराबर भावार्थ परिपिकाय पावोवच्याक आमी सांगाता पवी सभे सांगाता सोमको आसा देखून सुवार्ता परगट करचें हें मिसांव आमचें हर एकल्याचें जावन आसा भाव भयणीनो फाटल्या मार्चांत हांव एक 15 दिसांक आमच्या उत्तर भारताच्या 3 राज्यांक गेल्लो एक झारखंड ताचे उपरांत ओरिसा आनी वेस्ट बेंगॉल झारखंडांत लागीं 9 दीस हांव आसलो आनी थंयसर चडुणे 60-70 वर्सां आदीं जेजुवीत याजकांनी केल्लो तो वावर आराम केल्लो वावर तो कसो तो
वाडोवन आयलो आनी आजून तो कसो शक्तिवंत जाला वो पळोवन सो वो अवकाश म्हाका लाभलो. हांव जेजुवीत याजका सांगाता एक 15 दीस आसलो आनी अमेरिकांतावन बेल्जियमांतावन याजक थंयसर आयिल्ले आनी एकलो याजक थंयसर आयिल्लो तो अमेरिकेचो ताचें नांव 92 वर्सां जियेलो तो आनी निरंतरी तो सायकलार आसलो. सायकलार तो हळ्ळेन हळ्ळेक वेतलो आनी लोकांच्या गरजांक पावतलो. जर आज थंयसर असले संस्थे आसात जमशेदपुरान आमकां जीण मारता जेजुवितांनी चलोवचे संस्थे आमचे एलोशेच कांय न्ही. आमचें थंय एलोशेच व्हडलें म्हणून ना. जेजुवीत याजकांनी थंयसर चलोवचे संस्थे त्या संस्थाची वाडावळ त्या संस्थां मरिपात थंयसर बोंतुणी जाल्ले बदलावण ते विशेश जावन आसा. आनी म्हाका आपणलो एकलो मलगोडो याजक बाब चार्ल्स पेरेरा जमशेदपूरचो आदलो प्रोविन्शियल आतां एका सेंटरान तो आसा. मस्त जाग्यांनी ताणें आपोवन व्हेलें आनी एका जाग्यार ताणें म्हाका आपोवन व्हेलो जावं जिलिंग म्हणलो. ताचें प्रोविन्शियलशीप जाल्ल्या वेळार आखेर जाल्ल्या वेळार जनरल ताका म्हणालो तुवें खंयसरी तुवें हें काडिना. हांव एका रिमोट एका हळ्ळेक वेतां एका मिशनाक वेतां जिलिंग म्हणलो जागो. थंयसर वचोन मारोंक ना थंयसर रावूंक फावो तें घर नातलें कारण नातलो कसलोय सवलत नातलो. आनी वो मलगोडो याजक प्रोविन्शियल जावन आसलो ताच्याच कुशीन थंयसर गेलो आनी तो म्हाका म्हणटा असल्या त्या कठीण दगी मोदें राती न्हिदोंक जायनासलें. तें क्विल्ट आमी म्हणटा न्ही बेडशीट ती उदकांत घालून पिळन ताच्या उपरांत बेड्डा त्या कॉटाचेर अंतुळची आसली आनी ताचें न्हिदचें आसलें. आनी तो म्हणटा ह्या सगळ्या म्हज्या 9 वर्साच्या मिसा वावरांत सोम्यान म्हाका आदार दिलो. केदाळ हांव सीक पडलोलो ना. आज त्या जाग्यार हांव पळयतालो थंयसर इंग्लीश मिडियम इस्कॉलां आसात इंग्लीश मिडियम PU कॉलेजी आसात हिंदी मिडियम इस्कॉलां आसात आनी इशिल्ल्यान तांचे हॉस्टेलां आसात. कितेंच नातल्या त्या जाग्यार आनी तांचें असलें एक मिसांगी सकाळीं हांव जेता 7:30 तावन दनपार 1 पर्यंत तांचें इंग्लीश मिडियम दनपारां 2 तावन सांजेर 5:30 पर्यंत हिंदी मिडियम आनी थंय कोण समाजांत फाटीं आसात कोणीय तांकां आदार दिनात तसल्यांक दनपारा उपरांत शिकाप दितात कसलेच पयशे नासतना. भाव भयणीनो आज असले मिसांव आमी पळयता पवी सभेन निरंतरी जावन आसात. आमचे याजक करन आसात धर्म भयणी करन आसात रिलिजियस करन आसात जायतीं लायकां करन आसात. आज आमी पळयता आमचें जंय इस्कॉल आमचे सेंट ब्रिजिट कन्नड मिडियम इस्कॉल पुरवां 75 वर्सांचो जुबली आचरण करता प्लाटिनम फाटल्या 75 वर्सांनी पळया एका साद्या इस्कॉलान हांगासर दिल्लें तें शिकप. ह्या इस्कॉलान मरिपांत जाल्लें बरेंपण ह्या इस्कॉलांतल्यान भायर आयिल्ले कितलेशे विद्यार्थी तुमी हांगासर 2 जाणां आसात. कितलेशे जाणांनी ह्या इस्कॉलान मरिपांत तांचें जिवीत बांदलां तांचो फुडार बांदला तांचें कुटुंबां बांदल्यान. ह्या इस्कॉलांतल्यान कितले नवार्थीक व्यक्ती जाल्यात. एकलो जज जाल्लो आसा आजुनूय तो जज जावन आसा. कितलेशे दाक्तेर आसात कितले व्हडले मनीस आसात आनी आज समाजांत उंचल्या पावंडार आसा. देखून भाव भयणीनो आमच्या फिरगजंती आसले मिसांव आमच्या याजकांनी धर्म भयणींनी आमच्या शिक्षकांनी केलां आसना आज हे मिसांव म्हज्या जिवितांत म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत आमी कशें तें फळां बरीत करयत ही आमी नियाळ्या आनी त्या खातीर आमचेच जिणी आनीक इल्ली सडीत मापान सोम्याक समर्पिया. आमेन. उबी रावया आमच्या बाबार्थाची उसानी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पद्वेदार बाप्त सर्गा आनी पितुमेसो दिसत्या आनी नान दिसत्या सोर वस्तून सोर असतात आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुत्तो सोर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडांत उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासून ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमच्या मनशां पासून आनी आमचे सोडवणे पासून सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवतार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो
ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातर तो बापा आनी पुता तावन निपजाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेस पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभे सत म्हणटा, पातकांच्या बक्षण्या खातीर हे पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. बाबा भयणीनो, सर्गी बापा लागीं आमच्या खातीर एकामेका खातीर विशेषान पवित्र सभेच्या मिसावा खातीर मागया. सर्गींच्या बापा वडील बाबसाहेबाक चड येसाक आनी धार्मिकांनी तांच्या हाताकाळ दिल्ल्या परतेचे खातीर जतन घेवन मिसांव वाव उरपेण करूंक कुटपेण बोर म्हणून मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा हुस्को दवरून लोकांचे कश्ट हळू करूंक कार्याळ योजना रुपीत करूंक तांच्या मना उजवाडाय म्हणून मागता हांव. विविध रितीचे कुडीचे आनी मतीच्या पिड्यावरी कश्टांच्या सर्वांक गरजेचो आदार मोग आनी जतन पावस आमचे सवे तांची जतन घेतल्यांक थिरासान लाभय म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ನಿರಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹತಾಶರಾಗದೆ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಕರಲತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ನೋವಿಗೆ ದಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक आनी हेर गरजां खातीर मागया. पवित्र सभेच्या मिसावा खातीर मागया. मिशनरी गांवांत बऱ्यो सवलत्यो नासतना मुळाव्यो गरजो नासतना पावनांतलेल्या हेरांची इजा मेळोन कश्टोवच्या आमच्या मिशनरी खातीर मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आज बावार्थी जावन आमी हांगासर आसाव जाल्यार आमच्या वडिलांनी आमच्या मलगड्यांनी आनी हेरांनी आमकां वो बावार्थ दिल्ल्यान आज पर्यंत वो बाबार्थ आमी जियेल्यां ही दादोसकाय आमकां आसा. ह्या खातीर तुका अर्गां दिता आसतना ह्या बाबार्थान आनीकी सक्ती वंसांव कृपा दी. हो बाबार्थ आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उलोवण्यांनी, आमच्या कामांनी, आमच्या संबंधांनी कितें आमी करता त्या मरेपा तो प्रसार करूंक आनी तुजें राज बळवून करूंक आमकां आदार दी. तुजे मुखार दवरलेली ही आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखन बसात. जो कोणें काणीको आडल्यात तांणी तांची काणीक ह्या कंड्यान घालून पाटिवेचें. काणिकाच्या पुरुषावाक कुडले मेळचे, वेळ करचो नाका. काणिकांचें गीत काणीक काणयोन शिदा मुखार येवचें, रमचें नाका. पेज नंबर 114 114.
सुमिया तुका हे भेटून वेळा ना कितेंच मोचे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका उंडो जिवीत आसून दी म्हाका बोसताय वायट तो दाग आसून सासणी पिवण करताय कश्टा वावराचो फळ तुवें मुझेर पोतलाय तुकाच भेटोन दिवच्या म्हाका तुवें रचलाय म्हाकाच तुवें रचलाय दिन कितें सुमिया तुका हे भेटून वेळा ना कितेंच मोजे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका दिन कितें सुमिया तुका हे भेटून वेळा ना कितेंच मोचे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका किरकोळ काणीक मोची जावं आसा हे मन तुझ्या पायांत घडा अर्पूं आशेक हांव दीस साय म्हाका करून तुजे स्त्यान वत मुझे सदांच कुर्बेचे ते बेसाव कुर्बेचे ते बेसाव दिन कितें सुमिया तुका हे भेटून वेळा ना कितेंच मोचे म्हणले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात तुमच्या तांचे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या आणि आपल्या पुरुष सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे दयाळ बापा तुज्या पुतान सगळ्यांच्या सोडवणे खातीर आपणाचीच बली करून भेटयलो ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जावं उदेंतीतावन अस्तमते पर्यान राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुज्या महिमेक एकच बलिदान तुजे मुखार पावो या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी
सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणां जिखलें आमा समेस्तांक जिवी ससनाचें आपल्या महिमेवोन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उलसगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात.
बावडतसो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तेपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवितेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिसोपती भगवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेतार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगाता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची कातूर कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची कातूर कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 158 158 मुझे सुमिया गायता तुझी महिमा बोवडा अत्रेगा रता तुझ्या येण्या काळीस मुझे सुमिया गायता तुझी महिमा उक्ते तरुंदार दुर्बळे पीडा येण्या तुझ्या थाया तर ये सोमिया ऐक म्हजो ताळो दी सदा तुझो
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या सोडवणेच्या संस्कारा वरवीं खरो बाबार्थ संवसारान वाडत वसो. ह्या खातीर आमची दिसा दिसाचें मागणें आनी वावर, कश्ट आनी संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कळेद भानुवार प्रसाची शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आतां आनी सदां. भितरी आसा यथेश्ट वौराडी माग्या आमी दोनया लागीं दाच्या साक्षी करेस. माग्या आमी दोनया लागीं दाच्या साक्षी करेस. वोसा प्रसाचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता, आतां आनी सदां. मोगाळ पुत्रा सुवे हांव परमरी आशिर्वाद दिव आमकां. Sambrigit mae, bagian kursace kurve, पंचांश स्मरणतले बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे. इगर्जेच्या मेटा लागीं तुमी